Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सांगपाक मोठो आनंद दिसता म्हाका की जेन्ना नवीन गार्बेज प्लांटाची जेन्ना कल्पना सुरू जाली तेन्ना ज्या टायमार सतीश गांवकार हे दिवचे नगराध्यक्ष असले त्या टायमार पयलो प्लांट गार्बेज प्लांट लाखेर ह्या भागात ह्या ठिकाणी सुरू झालो आणि माझ्या माहिती प्रमाणे हो संबंध जितके म्युनिसिपालिटी आहा गोव्यात त्या म्युनिसिपालिटी हो दिवसांचो म्युनिसिपालिटी हो पयलो गार्बेज प्लांटाक फाउंडेशन स्टोन आणि त्याचे उद्घाटन झाले आणि त्यानंतर आयज एक नवीन उद्दिष्ट ठेवून बायो मेथनाचे प्लांटाचे आयज फाउंडेशन स्टोन आयज ह्या ठिकाणी घातलेले आसा ज्या हितून खत निर्मिती गॅस निर्मिती आणि त्याप्रमाणे त्या हितूनच ह्या प्लांटापुरती पॉवर प्रोडक्शन जे आसा वीज निर्मिती आसा ती पण ह्या मेथनेशन प्लांटा मार्फत निर्मितली असो मोठो दुहेरी तिहेरी हो प्रोजेक्ट जे फाउंडेशन आयज हांगा जाल्लेले आसा. हाऊस टॅक्साचो पॉयंट येला आमच्या कडेन लोक येतात तेंचे ग्रीवन्सीस आहा. हे हाऊस टॅक्स आमी 2014 रिवायज केल्ले त्या प्रमाणान ते म्युनिसिपालिटीन घालपाक स्टार्ट केला. हेच्यार आमी CO वांगडा आनी कोण कन्सर्न ऑफिसर आहा तेंच्या वांगडा बसून कितें तरी सोल्युशन काडटाले आनी लोकांक कितें तरी आदार दितले. इन्क्वायरीचेर अशें दिश्टी पडलें की 2014 कोणी रेजोल्युशन घेतलेलें त्या रेजोल्युशन प्रमाणे तेंच्यांनी रिवायज केल्लेलें आसा प्लस एरियाज लायिल्लेले आसा. वेरेज 2020 आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें की पॅन्डेमिकाक लागून आमी वाडोवपाचें ना म्हणून हाऊस टॅक्स वाडोवपाचें ना लायसन्स फी वाडोवपाचें ना म्हणून आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसतना तें रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेनासतना 2014 रेजोल्युशन तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केलेलें आसा. हितून एक आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एक नोटिफिकेशन काडला की अरावंड 5 लाख झाडां ह्या वर्सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्री डिस्ट्रीब्यूट करतले थ्रू आउट गोवा. तातूंत आमचो एक पार्ट कॉपर्डेचो तातूंत कशें म्हटलां तेंच्यांनी अप टू 5 झाडां आसा ती लोकांक फ्री दिवप म्हणजे ऑन द स्पॉट दिवप. पण एखादें चड जड झाड जाय जाल्यार एज पर तेंचें डायरेक्शन अशें आसा की त्या मनशाची ती लावपाक एरिया आसा काय कितें तें आमी इन्स्पेक्ट करूंक जाय. ही जी कामां आसा स्मशान भुमीची ही कामां RDच्याच मार्फत जाता आनी तुगेल्या ZP फंडांतल्यान जाता आनी बरें दिसता. आनी RDA ह्या वर्सा पळयता हांव रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी मंत्री मायकल बाबलू आनी तेजे इंजिनियर बऱ्यापैकी कामां करता. समज पेपर सगळे डॉक्युमेंट क्लियर आसत जाग्याची NOC पंचायतीचें रेजोल्युशन हें सगळें आसत जाल्यार म्हाका दिसता रोखडीच कामां घेतली गेल्या. म्हाज्या मतदारसंघाक ह्या हेतूर म्हाका दिसता 7-8 कामां देवळाची क्लब हावजाची घेतलेली आसा आनी फुडें आमी प्रपोजलांय धाडल्या आनी ती प्रपोजलां म्हाका दिसता फुडल्या 4-5 म्हयन्याक तांकांय सँक्शन मेळटलें. आनी आयज पंचायत फंडांतल्यान सुद्दां आमी देवळाचेय कामाचो शुभारंभ केला. इंटरलॉकिंग पेवर्स ते जुने जाल्ले ते काडून नवीन एंटी स्लीप पेवर्स घालपाचें काम आनी ब्युटिफिकेशन